नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो गोंयचे मायनिंग चालू दवरूंक केंद्राचे हुमरे झरोप ना। मायनिंग पुराय बंद उडोवपाची तयारी कितें करतले ते दिल्लीवाले बीजेपीचे आमदारांक शिनार। मोगोचो सरकाराक पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हूण तेको तो मुख्यमंत्री आसा मेरेन तेको। विधानसभेचे इलेक्शन केन्नाय जावं येता मोगोचो एकला चलो दिपकान मारले फंड। वास्कोचो आमदार कार्लोस ब्रेन स्ट्रोकान मणिपालांत घरा बेशुद्ध अर्धांगाचो झटको मेनवाचो प्लॉट काडलो। हुस्क्या भायर रिकवर जाय मेरेन न्यूरो स्पेशालिस्टाच्या देखरेखीत। मोपा विमानतळाच्या सुवातेर 21,000 झाडांचे कत्तलीक हायकोर्टाचो स्टे। प्रधान मुखेल वनपालान रेनबो वॉरियर्साचो अर्ज निकालांत काडी मेरेन कत्तलबंद सरकाराक उजरायलो। लोकसभेबरोबर गोंयांत विधानसभेच्या इलेक्शनाचो दिगंबर कामतीक दुबाव। 64व्या जल्मदिसाक आक्रमकतेचो संकल्प कार्यकर्त्यांक सक्रीय जावपाचो दिगंबराचो उलो। लाचखोरीचे केशींत आदलो डीआयजी विमल गुप्ताचे अटकपूर्व जामिनाचेर कोर्टान निकाल दवरलो राखून पुलिसांक जाय खोलायेन चौकशी। गुप्ता म्हणटा पुरावे दाखयात। आणि गोवा कॉर्पोरेट लिगांत ब्रेस्तारा डीवाय पाटीलान जीएमआर ग्रुपाचेर जोडले जैत नौशाद शेख मॅन ऑफ द मॅच। गोंयचे मायनिंग चालू दवरूंक केंद्राचे आनीक हुमरे झरोप ना अशें शॉकात करपी निश्कर्शाचेर सरकार पावला। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायनिंग पुरायपणान बंद उडोवपाचीच तयारी सद्याच्या प्रशासनान चलयल्या। फुडें कितें करपाचो तो निर्णय दिल्ली सावन घेतले अशें बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कांय आमदारांक खंय कळयलां। मायनिंग वाठारांतले आमदार मायनिंग बंद पडचें न्ही म्हूण हातपाय मारतात, मात सत्ताधारी पक्षाच्या भितरल्या गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेवसाय चालू उरचो म्हूण कांय हालचाली करप ना अशें थारायलां। मायनिंगे खातीर आनीक शिष्टमंडळ धाडप ना। मायनिंग चालू दवरपा खातीर केंद्राक विनवणी करप ना। मायनिंग बंद पडपाक दिवपाचें उपरांत कितें करपाचें तें केंद्र सरकार थारायतलो। भाजपाच्या कांय आमदारांकय पक्षाचे ओगी रावपाचे निर्देश मेळ्ळ्यात। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार इतल्या गंभीर विशयाचेर कितेंय थारावपाचें आसल्यार पासून कोणूच निर्णय घेवपाक शकना। मुख्यमंत्री उपचारा खातीर अमेरिकेक गेला, मात ताणें सगळे अधिकार स्वता कडेन दवरल्यात। नांवापुरती 3 मंत्र्यांची समिती नेमल्या। मुख्यमंत्र्याक विचारून निर्णय जातले म्हूण मंत्र्यांक जाप। कॅबिनेट बसका घेवपाक मुख्यमंत्र्याचें अप्रुव्हल जाय। मुख्यमंत्री न्यूयॉर्क इस्पितळांत उपचारां खातीर आसा। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सरकाराक मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर तोडगो काडूंक 2-3 कायदेशीर मार्ग तज्ञांनी सुचयल्यात, मात खण खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी ताणें ताचो ताबोय कोणाक दिल्लो ना। ताका लागून कांयच मुखार वचूंक शकना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वास्कोचो आमदार कार्लोसाक ब्रेन स्ट्रोक आयला। सकाळीं ताका बेशुद्ध अवस्थेंत मणिपाल हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। मेनवांत खंय ब्लड क्लॉट जाल्लो। घरा बेशुद्ध पडले उपरांत ताका वास्को SMRCंत व्हेल्लो। थंयच्यान मणिपालांत हाडलो। क्लॉट काडलो तरी अर्धांगाचो इफेक्ट आसा। पुराय हुस्क्या भायर रिकवर जाय मेरेन तो फुडली 48 वरां तरी GMCच्या न्यूरो स्पेशालिस्टांचे देखरेखींत मणिपालांतूच आसतलो। भलायकी मंत्री धरून आजी माजी आमदार मंत्री कार्लोसाचे खबरेक पावले। ब्रेस्तारा सकाळी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाक मणिपाल हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो। 10 ते 10:30 म्हळ्यार ही खबर पातळ्ळी। ताका बेशुद्ध अवस्थेंत हाडला म्हूण खबर मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण कार्लोसान खंय सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट केला तेन्ना ताचो जीव कासावीस जाल्ले भशेन जावंक लागलो आनी तो कोसळ्ळो, बेशुद्ध पडलो। घरच्यांनी ताका वास्को SMRCंत व्हेलो। थंय ताचें कंडिशन पळोवन ताका मणिपालांत शिफ्ट केलो। मणिपालांत ताचेर उपचार चालू आसात। ताचो MRI जालो। ताच्या मेंदवांत ब्लड क्लॉट जाल्ल्यान ताका स्ट्रोक आयलो म्हूण सुत्रां सांगतात। ताचो ब्लड क्लॉट खंय काडला। आता स्टेबल जाय मेरेन फुडली 48 वरां तरी तो GMCचे न्यूरो स्पेशलिस्टांच्या ऑब्झर्वेशना खाला आसतलो।
आमचे आमदार मिस्टर कालूस बाब फ्रॉम वास्को ते SMRCन एडमिट जाल्ले सकाळी मातशे पडले म्हणून कितें घुंवळ आयली म्हणून फ्रॉम देर ही वॉज शिफ्टेड हियर आनी हांगा शिफ्ट करतकच तांचो आमी MRI केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की दॅर इज एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी म्हणजे ब्रेनाक जी आर्टरी मेन सप्लाय आसता ताका क्लॉट जाल्लो आसा अँड ही वॉज विदीन दॅट विंडो पिरियड सो तांकां तें इंजेक्शन दिवंक मेळटा हार्टाचें कशें आसता तशें ताजें आसता ब्रेनाचें सो दिस इज लायक अ ब्रेन अटॅक असो आसा ताका आमी तें इंजेक्शन दिलें नाव ही इज स्टेबल ही हॅज गॉट लिटल लेफ्ट सायड विकनेस बट ही इज स्टेबल आसा आनी एक 24 वरां ताका म्हणजे 48 आवर्स आमी ICUन दवरतले वील ऑब्जर्विंग परत जावपा जायना म्हणून आनी तेच्या डायबिटीस आनी हायपरटेन्शन आसा दॅट इज ऑल्सो नाव वेल अंडर कंट्रोल ही इज स्टेबल नॉट टू वरी इन इट ओके कंप्लिटली आउट ऑफ डेंजर कंप्लिटली आउट ऑफ डेंजर म्हणजे ही स्टेबल आसा आनी टायम वचूंक जाय 48 आवर्स तर इट्स इम्पॉर्टंट न्ही म्हणजे परत जावपा जायना आनी हें जावंक जाय म्हणजे ऑल दोज केअर वील बी टेकन द प्रेशर हॅज टू बी मेंटेन प्रॉपरली डायबिटीस ताजी कंट्रोल करूंक जाय सो ही वील बी इन ICU अँड आय रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू विजीट टू मेनी इन नंबर कित्याक 2 दीस तो मेळपाक कोणाक मेळचना ओन्ली हिज फॅमिली मेंबर्स वील बी अलाउड टू गो इनसायड खबर कळटनाच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हॉस्पिटलात पावलो. ताच्या उपरांत आजी माजी आमदार मंत्री काल्लूसाचे खबरेक पावले. मुरगांव नगरपालिकेचे कांय नगरसेवकय पावले. Fine, I was with him. He's absolutely fine. He's responding extremely well to the treatment, and he's absolutely out of danger. There's nothing to worry about. I'm sure he'll recover. So he will be shifted to TMC. He's fine. म्हजो मित्र आमचो BJPचो आमदार वास्कोचो कालूस बाब आल्मेदा हांकां एक कायज सकाळी फुडें मायनर स्ट्रोक आयलो एंड ही वॉज इमिजिएटली रश टू हॉस्पिटल टुडे मॉर्निंग. ही इज टोटली स्टेबल अंडर ऑब्जर्वेशन आनी इमिजिएट जे नेसेसरी ट्रिटमेंट जाय आशिल्लें तेय ट्रिटमेंट चालू आसा एंड इज टोटली आउट ऑफ डेंजर इज वेल. सकाळी हांगा तो म्हाका दिसता 9:45 पर्यंत हांगा पावला. केन्ना कितें जालें खबर आहा तुमकां घरा कडल्यान खंय पावलो अरावंड 8:15 ताका मातशें थोडेशें अस्वस्थ दिसपाक लागलें म्हणून इमिजिएटली ताका हॉस्पिटलांक व्हेलो थंय लोकलीच आनी थंयच्यान इमिजिएटली हांगा रेफर केलो आनी फॉर्च्युनेटली ही वॉज वेल इन टायम. हे आतां एज पर द सायन्स यू हॅव टू बी इन टायम फॉर द इमिजिएट ट्रिटमेंट टू स्टार्ट and he was very lucky that way. He has come to hospital in the right time and the right treatment has been started. ओके. GMC doctors are all here. He was admitted there with him? No. Directly. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकर. मोपा विमानतळाचे सुवातेर 21,000 झाडांचे कत्तलीक हायकोर्टाचो स्टे. NGO रेनबो वॉरियर्स हायकोर्टांत गेल्ले. अपिलेत ऑथॉरिटी ह्या नात्यान तांचो अर्ज 4 सप्तकां भितर प्रधान मुखेल वनपालान निकालांत काडचो. तो मेरेन झाडांक हात लावचो न्ही. इतल्या मोठ्या प्रमाणात झाडांचे कत्तलीक खंयच्या ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या काय म्हूण कोर्टान एजीक उजरायलो. मोपा GMRन विमानतळाचें काम सुरू केलां. मोपा विमानतळाचे सुवातेर हिसपा भायर झाडां मारप चल्ला. 21,000 झाडांचे कत्तलीचो बेत चल्ला. झाडांचेर नंबर घातिल्ले ना. झाडांचे वर्गीकरण करिनासतना झाडां मारतात म्हूण याचिकादार फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स ब्रेस्तारा हायकोर्टात पावले. Our contention is that the tree officer under the Preservation of Tree Act is required to visit the site, to get the trees marked, to see the size, the species of the trees, to see how many of the trees actually require to be cut and how many can he save, because the objective of the act is preservation of trees. But in this case, the tree officer has not visited the site, has not counted the trees, has not marked the trees also, and there are over a lakh of trees on the Mopa plateau, but permission is given for 21,700 trees, and they are felling all the trees. NGOच्या दाव्याक विरोध करतना सरकारान आर्ग्युमेंट घालो तो हो. एअरपोर्ट उबारूंक झाडां कापतात. हो प्रकल्प लोकां खातीर. ह्या प्रकल्पाक पर्यावरण दाखलो मेळ्ळा. झाडां मारूंक संबंदीत खात्यां कडल्यान सगळी परमिशनां आसात. याचिकादार NGTंत गेल्ले. थंय तांचो अर्ज भायर मारलो. एअरपोर्टा खातीर घेतिल्ली जमीन सगळी रानां वाठारनी. फक्त 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन रानां खात्याची. थंयची झाडां मारिनात. एपिलेट ऑथॉरिटी आशिल्ल्या वनपालान NGOची याचिका पयलीं भायर मारल्या. 21,000 झाडां हो बेठो आंकडो न्ही.
पर्यावरणाचेर ताचो मोठो परिणाम जावं येता म्हूण दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान स्पश्ट केले. वनपालान याचिकादार एनजीओचो अर्ज भायर मारतना तकली वापरूंक ना. सरसकट झाडां कापूंक दिवचे परस कांय झाडां साल्वार करूं येतात म्हूण कोर्टान सुचयला. वनपालान 7 तारखेक दिल्लो निकाल कडेक दवरून हायकोर्टान एनजीओक नव्यान याचिका घालूंक सूट दिली. परत वनपाला कडेन अर्ज घालून अर्थ ना. प्रधान मुखेल वनपालान हाचेर निकाल दिवचो. हायकोर्टाचे निरीक्षणान प्रभावीत जायनासतना निकाल दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगला. प्रधान मुखेल वनपालान 4 सप्तकांत निकाल दिवचो. याचिकादार एनजीओन जाय जाल्यार त्या उपरांत सप्तका भितर हायकोर्टा कडेन येवचे म्हूण सांगून हायकोर्टान मोपा विमानतळाचे सुवातेर झाडां कापूंक 5 सप्तकांची स्टे दिल्या. It is really fantastic that the High Court has granted ad interim stay on the felling of trees. So from this moment onwards, no more trees shall be felled at the Mopa airport until the appeal is heard by the appellate authority in the matter of the tree felling permissions. So the tree felling permissions have been challenged us, and they will be heard by the appellate authority, who has been given 4 weeks by the High Court. In the meanwhile, there will be no tree felling at Mopa airport. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवे कमर्शियल ब्रेक.